एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावदेस, एकलोच आमचो देवा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बापासान सगळीं एकूच जावच्यान आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावदेस, एकलोच आमचो देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारूक. आयज संवसारांत जायती उदरगत जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तींचो गुलाम जाला. आपल्याक मोगान रोचतेल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय भावार्था उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय दैवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन संवसार दाखयता त्यो काळोखाच्यो वाट्यो सोडून भावार्थाक थीर रावूंक आनी देव जिवितांत वाडूंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्यानो, जाचे लागीं भावार्थ आसा ताचे लागीं सगळें आसा, कारण भावार्थान मागलोलें सगळें मेळटा. ह्या मिसान हें भावार्थाचें देणें आमकां सगल्यांक मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन पवित्रपणान आमी वांटो घेवं. ओ पवित्र करता ते आमचे पातक देवा मुखार रोडुया आनी तेच देवा लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बायग्यो सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवेदा देव आमची काकलूट करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kaglutko, sumia kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko, sumia kaglutko, sumia kaglutko. Pratuya Sumia Jesu
आमचे सोडवणी खातीर तुज्या मोगाची ओगोणीत पदवी दाखोवंक घे. आमच्या पातकाक लागून खूब खूब संकोश्टाक आमी सांपडटा, तातूंतली तूं आमकां निवार आनी तूंच दोयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. सो देवा बापा सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेताय आनी रातपोत चलयताय सासनाच्या सासनांक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबानोन सुफळ जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोबें अदीक संतोसतलो. सगळ्यावन दुर्बळटी इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोबें कुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां नाडगां सांगून नीट मनशाचो खोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड हळडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव तीं वाखाणटलीं आनी इस्रायेलाच्या देवाचे भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कापना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन राखूंक. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव. काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. शुभवर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. पळे, आमचो सोमी
आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूट कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेसून तांकां म्हणलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? ताणें म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था पोरमणें तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां कोरायेन सांगलें, खबरदार, हे कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्यानो, आयज आमी नियाळटा भावार्था उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. पयले सुवातेर भावार्थ म्हणल्यार कितें तें सोदमुया आनी उपरांत आमी समजून घेतल्या कुड्डेपण कितें तें. प्रितीच्यानो, आमी गोरवान म्हणटात, गायन करतात, आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण फ्रांसीक शावेराचो. पूण म्हाका एक तुमकां प्रश्न करूंक जाय, भावार्थ म्हणल्यार कितें? इल्लेशे तुमच्या मनांत हाडात, भावार्थ म्हणल्यार कितें? जायते फावटी आमी सोजमतां ती भाशेन भावार्थ आसना. जायत्या लोकांक भावार्थ इतलोच मिसाक येवप आयताराचे, वो गोडे तेस करप जालो तांचो भावार्थ. भावार्थ इतलोच गाय. तर पयले सुवातेर भावार्थ म्हणल्यार सारकें समजून घेवया. दोन भागांनी आमी भावार्थ सोजमो येता. पयले सुवातेर देव मनशा लागीं आपालिपाक खेळना. आमी देवाक सोदतात आनी देव आपालिपाक खेळटा, लिपोन रावता. ना प्रितीच्यान, देव आपणाकूच कळीत करता आनी सोड शेवटी आपल्या पुता उद्देशी आपली येवजण, आपलें उतर सगळें जें देवाचें आसलें तें ताणें जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां कळीत केलां. देव आपालिपाक खेळना. देव आपली येवजण, आपली खुशी, आपलें उतर सगळें आमकां कळीत करता. हो पयलो भाग भावार्थाचो. दुसरो भाग सारको भावार्थ म्हणल्यार कितें? हें जें देवान आमकां कळीत केलां, जावं जेजूची ओळख आमकां मेळ्ळ्या, देवाची ओळख आमकां मेळ्ळ्या, वो जायत घडी देवाचें उतर, देवाचो संदेश आमकां मेळ्ळा. त्या देवाच्या उतराक, ते जेजूचे ओळखीक आमी ओयकार दिवप. ह्या ओयकाराक म्हणटात भावार्थ. देखीक घेवया प्रितीच्यानो सायबीण माय. देव बोडव्या गाब्रिएला उद्देशी तिका एक आपलो संदेश दिता. ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण. हो संदेश पयलो भाग भावार्थाचो. देव आपली येवजण कळीत करता. तिचो भावार्थ कित्यान आसा? खंयच्या उतरांनी आसा? तिचो भावार्थ ह्या उतरांनी आसा, जेन्ना ती म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन
जावं म्हजी सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. तर ह्या देवाच्या उतराक, देवाच्या संदेशाक तिणें ओयकार दिलो, ताका भावार्थ म्हणटा. प्रितीच्यानो, हो भावार्थ आमकां हो देवाचो संदेश, देवाची येवजण आमकां जायत्या भासांनी कळीत जाता. बो करून पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतरांतल्यान, जायत घोडे ह्या सेरमांवांतल्यान, जायत घोडे तुमी इंटरनेटाचेर कसले टॉक आयकतात देवाच्या उतराचेर, जावं जिविताचे घडणेंतल्यान जायत्या भासांनी देवाचो संदेश तुका मेळटा. ह्या मेळ्ळोल्या देवाच्या संदेशाक व ह्या मेळ्ळोल्या जेजूचे वळखीक तुवें ओयकार दिवंक जाय. आनी तूं ओयकार दिता तेन्ना तूं भावार्थ जियेता. ह्या मिसान आमी वांटो घेतात. ह्या मिसान प्रितीच्यानो देवाच्या उतराची समजणी मेळटा, देवाचो संदेश मेळटा. त्या संदेशा प्रमाणे तूं तर घरा वचून जियेताय जाल्यार तूं भावार्थ जियेता. ह्या मिसाक आयली आमी आनी घरा तुका जाय ते भाशेन जियेलो, तूं भावार्थ जियेना, तें कुड्डेपण. तो सोड शेवटी साद्या उतरांनी भावार्थ म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. देवाचें उतर भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आमकां परगटलें, हो तो भावार्थ. आमी तें स्विकारलें, सोत मानलें, आमी क्रिस्तांव जालीं, हो तो भावार्थ. देवाचें उतर ताणें परगटलोलें आमी स्विकारलें. आनी देखून आमी गायता, आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय. आमच्या पुर्वजांनी त्या काळार 16व्या शेंकड्यान पर्यंत म्हणलेले भाशेन जेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शावेर आसलो तेन्ना हें देवाचें उतर तांणी स्विकारलें. आनी देखून प्रितीच्यानो, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. एक मनीस जो सोजमुया मिसाक येता, पूण देवाचें उतर सांगता पयलो मांदावेन, देवाचें उतर सांगता एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोन्नी पाठ कर म्हूण. तर हो देवाचो संदेश तुका मेळ्ळ्या उपरांत तूं कोण भाशेन जियेता. तुवें एकल्याच देवाक पोन्नी पाठ करूंक जाय, नमस्कार करूंक जाय. पयली आज्ञा दुसरे भाशेन आमकां कितें संदेश दिता. पयली आज्ञा म्हणजे देवाचो पयलो मोग करप. देखून प्रितीच्यानो, हो संदेश देवाचो तुका मेळ्ळो, देवाचो तुवें पयलो मोग करूंक जाय, ही पयली आज्ञा आमकां शिकयता. जाल्यार तूं सकाळ फुडें उठोन सगळें फाटीं दवरून पयलो देवाक बोजोवंक मिसाक येता जाल्यार तूं भावार्थ जियेता. कारण जें देवाचें उतर तुका पावलां तें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोप जावन आसा भावार्थ. देवाचें उतर तुका सांगता सेवा कर म्हूण. तूं हांगासून मिसाक आयलोय पूण इगोजेन कांयच सेवा करिनाय, भाव भयणाची गरजे भोवन भावा भयणाक आदार करनाय, तूं भावार्थ जियेना. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेना. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो की आपलो भावार्थ जियेता. आयचें देवाचें उतर कितें सांगता. जेजू ह्या दोग कुड्ड्यांक सांगता, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. ह्या दोग कुड्ड्यांक भावार्थ कुयतान आयलो. तांणी जेजूक पळयला ते कुड्डे, हो भावार्थ कुयतान आयलो. जेजू तांकां विचारता, पळय म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. आनी कोण भाशेन ते सोत मानतले जेजूक तांणी केन्नाच पळोवंक ना. जेजूचे मिलाग्री ताणें केन्नाच पळोवंक ना. कशें म्हूण ते सोत मानतले जेजूच्यान आमकां नदो दिवपाक जाता म्हूण. प्रितीच्यानो, आयकून रस्त्याचे देगेर जायत घोडे भिकेक बसल्यात. लोक देवाच्या उतरा विशीं व जेजू विशीं उलयतात, ते आयकतात. आनी जें कितें तांणी आयकलां जेजू विशीं, ही जेजूची ओळख तांकां मेळ्ळी, हो देवाचो संदेश तांकां मेळ्ळो, ते सोत मानतात, मांडून घेतात. आनी हे पासत ते म्हणटात, तुज्यान जाता आमकां नव्यान ही नदर दिवपाक. कारण आयकलोलें तें तांणी सोत मानलें.
हो जावन आसा भावार्थ आनी ह्या तांच्या भावार्थाक लागून प्रितीच्यानो तांकां नदर येता आयकून. आयज आमच्यांनी देवाचें उतर आयकूं येता, आमच्यांनी पळोवं येता, पूण तरूय आमी कुड्डी जाल्यात काय? कुड्डी कोणाक जाल्यात? देवाच्या आज्ञाक. कुड्डी गोडे आमी जाल्यात देवाच्या उतराक. देवाचें उतर कितें सांगता आमी आयकोनूय आमी कुड्डेपण कोता जियेनात. देवाचें उतर देवाचो संदेश सगळे भाशेन आमकां मेवता, आयकुनूय हांव गोडे त्या प्रमाणे जियेना, कुड्डेपण करता. आनी हें कुड्डेपण आमी पयस सांगूंक जाय. भावार्था प्रमाणे जियेतलो जाल्यार दर दिसा देवाचें उतर तुका शिकयता, त्या उतरा प्रमाणे जिये. भाग्योन फ्रांसीस शावेर हीच भाशेन जियेलो. ताच्या काळार 16व्या शेंकड्यान प्रितीच्यानो जायत्यांनी देवाचें उतर परगटलें, पूण आमी दुसऱ्याचो उगडास करिनात. आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचो उगडास करतात. ताणें परगटलेलें देवाचें उतर देखून म्हणटात आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, फ्रांसीस शावेराचो म्हण. ताचो उगडास कित्याक करतात? कारण जें कितें ताणें परगटलें तो आपल्या जिवितांत जियेलो हो भावार्थ. आपल्या जिवितांत जें ताणें परगटलां तें तो जियेलो देखून आयज मेरेन आमी ताचो उगडास करतात. असली मनशां जावुया भावार्थाची. कुड्डेपण करचें न्हय. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना तो कुड्डेपण करता. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो भावार्थान चलता. आमी सगळीं भावार्थान चलुया, कारण भावार्थाची देणें तुजे लागीं आसा जाल्यार सुरवातीक हांवें सांगलां तुजे लागीं सगळें आसा. तूं तर भावार्थान मागता, देव तुका दिता. इस्कुर्पा मागुया. सुकली बी रावया आनी ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गोडसो भावार्थान बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी सगळ्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे होक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमच्या दोयेन आयकून घे. आमी दोर एकल्यांक संवसारी कुड्डेपण सोडून फकत देव दितली खुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. जिवितांत खोस पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो भावार्थ तीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बापा मोगळा, ह्या आमच्या भयणीन आमच्या नांवान थोड्यो आमच्यो गोरसो तुजे मुखार घातल्यात. आमकां फावो त्यो तूं स्विकार कर आनी सगल्यांक आमकां हांगासर मिसान वांटो घेतल्यांक भावार्थाचे देणें फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Dona tu barum sorves pora betu
आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया आमचे गाली सुबारून देवा खालसा मेळुया ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगू ओपुया दुनिया तुज्याच बरेपणा आतां उड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवना आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पणा पेटोवया आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया आमचे गाली सुबारून देवा खालसा मेळुया ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगू ओपुया म्हज्या भयणी भावांनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवया दयाळ बापा कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुटीन आमकां आदार दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काहळ जावं भरुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव ते तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Dolbarazo sorvespor tu Povit, povit, povit Dolbarazo sorvespor tu Sorgani sartonia Tucia vojvoda Sorgani sartonia Tucia vojvoda Unsorgi tuka soi soi Sorves poracena vis Eta taka soi Sorves poracena vis Eta taka soi Unsorgi tuka soi soi बापा गरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराची हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगो शेवतेल्या आमा समेसाक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सिम्याव ताच्या आदारी बिस्वा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेसांक तुजे पोट सोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेसाची दया करून आमी मागता. अशें अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन ज्यूस तिच्या पोती, भाग्यवन धर्मदुता, भाग्यवन जुसेवास, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर, भाग्यवन जोकीम आनी आना, भाग्यवन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मै मागापूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू पोरवी, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्यवन जाकोब कित्याक आमकां सांगता, आमचो बाबाट कोरण्या विणे मेलोलो. तो मेलोलो म्हणजे तो बाबाटूच न्हय आनी कसो बाबाट न्हय, कोरण्यो नासल्यार दोयाळ कोरण्यो. देवाचे उतर तुका सेवा करूंक आपयता आनी तूं सेवा करना. तुजो बाबाट मेलो तो बाबाटूच न्हय. देवाचे उतर तुका देवाचो पयलो मोग करूंक आपयता. तूं सगल्याचो फामिलीचो, बायल भुरग्यांचो, घरकान्नीचो, सगल्या घरकाराचो सगल्याचो पयलो मोग कोत्ता आनी उरल्यार वेळ देवाचो मोग कोत्ता. तो बाबाट न्हय, ती पयली आज्ञा न्हय. पयली आज्ञा म्हणजे सकाळ फुडें उठ, सगळे साण पयल मिसायो, मागीर तुगे काम कर. ही पयली आज्ञा. देवाची उतर सांगता सेवा कर, बोगसणें दी. तूं मिसाक येताय आनी घरा वचून झगडटाय, हो बाबाट न्हय. हो बाबाट मेलोलो. तो बाबाटूच म्हणोंक जायना. जो मनीस देवाच्या संदेशा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, तोच मनीस खऱ्या बाबाटान जियेता. आनी असलो बाबाट भाग्योन फ्रांसीस शावेरान
आपल्या जिवितान आनी पोरगोटणेन आमकां शिकयला तसल्या भावार्थान जिवया आनी असलो भावार्थ आनी असल्या भावार्थान आमी कितेंय मागल्यार देव आमचे उंटीन आपलो आशिर्वादान आमकां भरता सोबार देणी हीच कृपा मागुया सगळीं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवूं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रातवो चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दिया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत करूं देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत करूं देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
बाबा भयणीनो जिवो जेजू आमच्या काळजांनी आयला आमकां सण एकल्याक तो धीर आनी घोटाय दिता दिसा दिसपट्ट्या आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक जेन्ना आमी खाला पडटा तेन्ना तो आमकां वयर उबारता ह्या वेळार दिनवाशी मोनान आमचे दोळे धांपून आमी ताका वाखाणुया सगळीं आमी उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसोणाक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूं आनी सर्गीच्या देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळीं आमी बसुया बाबा भयणीनो आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर आग्नेलो गोम्स ताका आनी गालची बागा फिरगोसकारांक आमी दिनवास जावं तशेंच आमचे खेरीत दिनवास आमच्या गायोन पंगोडाक बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ येपोरी सकाळी 7:15 8:30 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले ही मिसां आमची डायोसिजींतली तर एक फिरगोज समोर उमतली 3:30चे मीस आमचे डायोसिजींतली खातीं डायसिजन बॉडीज समोर उमतली भाव भयणीनो चोत्राय दवरची डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस दोनपारा 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मीस समोर उमतलो सगळीं आमी उबी रावया सर्वेच पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा आमेन